हेब्रेवांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप। भावा भयणींनो, आमी उलोयतां त्या नव्या संवसाराचो अधिकार देवान देवदूतांचे आदीन करूंक ना। एके सुवातेर कोणें अशें बरयलां, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक? आदावांचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक? तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सकला दवरलाय। मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय, आनी सगळ्यो वस्तू तुवें ताच्या पांयांतळा घाल्योय। सगळ्यो वस्तू ताच्या पांयांतळा घाल्यो जाल्यार ताचे खाल घालिनासतना कांयच एक दवरूंक ना। खरें म्हळ्यार सगळ्यो वस्तू ताच्या खाला आसात म्हूण आमी आजून पळयना, पूण देवदूतांवन मातसो ल्हान जालोल्याक म्हणजे जेजूक ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमेन आनी पोरजोळान भरलेलो आमी पळयता। देवाचे उदार खुशे प्रमाणें ताणें सगळ्या मनशां खातीर मरण सोंसूंक जाय आसलें। देव सगळ्या वस्तूंचो ओरोम आनी शेवट जायत्या पुताधुवांक वैभवाक व्हरूंक सोदतालो देखून तारुणाचे वाटेन तांकां चलयतल्या फुडाऱ्याक ताणें पयलो कोश्टां वरवीं संपूर्ण करूंक जाय आसलो। कारण पवित्र करता तो आनी पवित्र जातात तीं एकाच मुळा थावन उपजतात। ह्याच खातीर तांकां आपली भाव भयणी म्हणूंक तो लजेना। देखून तो अशें म्हणटा, म्हज्या भावा भयणी मोदें तुजें नांव परगट करतलो। तांची जोमात भरतात तेन्ना सभे माजार तुका वाखाणतलो। देवाचें उतर हें आमचो जबाब तुज्या हातांच्या रोचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय। सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें। मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक? आदावांचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक? जबाब तुज्या हातांच्या रोचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय। तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सकला दवरलाय। मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय। तुज्या हातांच्या रोचनांचेर ताका अधिकार दिलाय। आसा तितलें तुवें ताच्या पांयांतळा दवरलाय। जबाब तुज्या हातांच्या रोचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय। मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजा पर्यान हेणे तेणें उपतोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतोली दर्यांतलीं मासलीं सगळेंच ताचे आधीन केलाय। जबाब तुज्या हातांच्या रोचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय। उद्गार देवाचें उतर मानून घेयात। मनशाचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें। मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जेजू आनी ताचे शीज
काफेरनावा पर्यंत गेले आनी सोनवार पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो आनी ताचे शिकवणे विशीं लोक ओजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्र्यां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोल्या परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बसुल्लो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हळें, नाझारेथच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र भक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हळें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फोडफोडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे भायर सरलो. सगळो लोक ओजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हे आनीक कितें? नवी शिकवण ही आनी अधिकारान दिलोली. मेळ्या आत्म्यांक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकोतात. आनी रोखडेंच गालिलियाच्या आख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.